फोंडा पणजी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशिकच्या चिंबल वाठारांत भाजपाचे नवे सुसज्ज आणि आधुनिक कार्यालय उबारतले। ह्या कार्यालयाच्या बांदकामा खातीर कायदेशीर सगळ्यो बाबी पुराय जाल्यात, अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या। ह्या कार्यालयाचे उक्तावण राष्ट्रीय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष JP नड्डा हांच्या हस्तुकी जातले, अशी माहिती तानावडे हांणी दिल्या। प्लस आमचे प्रदेश कार्यालय आम्ही जे बांदपाचें आसा तेचे सगळी लायसनां वगैरे मिळून पूर्ण जाल्लीं आसा। त्याचे प्रेजेंटेशन कशें आसतलें कार्यालय तें तांकां सगळ्यांक दाखयलें। सो हे कार्यालय तुमचे खंय उबारचें आसा? कार्यालय आमचे चिंबल पंचायत पण ते फोंडा पणजी जो बायपास आसा थंय ते करपाचें आसा आनी त्यामुळे आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक अपील केलें की प्रत्येकाचें थोडें तरी कंट्रिब्युशन बूथ अध्यक्षा पासून आमच्या स्टेट पर्यंत सगळ्यांनी ते दिवचें, ताणें करून सगळ्यांक दिसचें की म्हज्या प्रदेश कार्यालय। सो केन्ना इनॉग्रेट जावपाचें? आमी फावंडेशन स्टोन घालपाक आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी त्यांचो अपॉइंटमेंट मागला, तो मेळटकच इमिजिएटली आमी घालता। बट वेन लायकली नेक्स्ट मंथ? कशें आतां ते आतां बिजी आसा, समजा जालें जाल्यार बिफोर इलेक्शन फावंडेशन घालपाक शकता।